आमकां मेळोंक आयिल्ल्या आमच्या सांगता सदांच आसच्या तुजे सांगता आमकां उलो तुजे सांगता सांगो आमकां कांयच बेजार जायना कित्याक आमचे सुख दूख तूं एकलोच आयकताय आनी त्या प्रमाणे आमकां सांबाळटाय आमचे जीवनच बदले जाता कित्याक पातयेवन ताजे लागीं मागता आसतना त्या प्रमाणे पातय आनी दोनूय सारता आसतना तो नामणाना कित्याक ताचे सांगता आमी आसता ताचे सांगता आमी आसतना ताची ती घटसाण साकोवंक आमचे थंय कितेंय उणेपण आसून तो तें परतिगान दिता आमी सारचे मात्र सम्या तसलें बरेंपण आमकां दी तुजी घटसाण साकोवंक तुजी ती रूस आमी भोगोवंक रूस म्हाका दी तुज्या त्या वर्त्या पवित्र सक्रामेंताची मोगाच्या वर्त्या दळान वर्त्या मोगान सम्याच्या वर्त्या पण वाडणोंक त्याच पात्र पियोन वर्त्या मोगान सम्याक वेंगले सम्याचो मोग अनुभव केलो आणि त्या सम्याचो वर्तो मोग ताणें केलो आज त्याच मोगाक आमी बघिता आसा ह्या देवाचपणांत आमी हजर आसा ह्या देवाचपणांत एक जाता सम्या तुजें हजरपण आमकां तूं दिता आसतना वर्त्या जिविताच्या वाटेन तुवें केलें सगळें बरेंपण आमी आभार मानता पाद्रिमेच्या वर्त्या त्या सावांनी मेळिल्ले जायते उपकार आमकां आसात आमी विचारलें तुवें ना म्हणून आयचेचो पाद्रिमेच्या वर्त्या देवस्पणा मारिपात पाद्रिमेच्या विणवणे मारिपात पाद्रिमेच्या त्या सावा मारिपात कितलेशे आमची खामां जाल्यात कितलेशे जाणांची पिडाकूण जाल्या कितलेशे जाणांक खामां मेळ्ळ्यात कितले जाणांचे मनपास तुटून गेल्यात कितलेशे जाणांचे जिवान
मोवाळ तरान सोम्याक लागीं सरनो ताची गोडसाण साकोंक पाद्र पियो आमकां आदार जाला. त्याच पाद्र पियोच्या वर्त्या जिवितांत आमी वांटेली जाता आसतना आमकां तूं घे, तुज्या लागीं वोण घे, तुज्या गोपान घे, आमकां आरोन धर, आमकां वटलोन धर सोम्या. आमी तुजी जावन आसा सोम्या. कितें उणें म्हण आसता तें सगळें धुवन काड. त्याच प्रमाणे पाद्र पियो म्हणा लागलो कितें तें आसा मागा आनी तुमी भिवची गरज ना. Pray and always God will give you that strength. आणि तुवें मागता आसतना तुज्या वर्ता जिवनांत तुवें गंत करची बेजार आयना. देवाक आर्गांदी, देवाचो उपकार बावडो आणि त्या प्रमाणे देवाच्या वर्त्या जिवितांत बगयता आसा. हालेलुया 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 सम्य मुखाराचे वर्ते भाग आमचे कोणा खातीर नाही फकत सम्या खातीर. सम्या मुखा सम्या सोमे आज आमचे कसले विनवणे आसा ते सगळे आमी सम्या मुखार दवरूंचे हांगा आसा. सम्याक आभार मानच्याक आसा, वार्गा दिवचे आसा, होगळाप तसो आमी करता. तकले आमचे बागव्यान नमस्कार आमी करुया. सम्या मुखार आमी सरपडून आमची जिणी ताच्या हातांत दिवया. आजारपण आमी बघून आसा. सगळे बश्या मोगाच्या न्हू. समेचे आजारपण बघता आसतना आमकां पुरसाण ना, आमकां आळसाय ना. कित्याक सोम्या लागीं येवचें म्हळ्यार ती एक उर्बा. सोम्याची कृपा बघचे एक वर्तें भाग देवान आमकां दिला. संपाद्रपेच्या वर्त्या मासतीने आज आमी बघून आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगच्या भावन आनी भयणीनो, APJ अब्दुल कलाम पयले आमचो भारताचो प्रेसिडेंट जावन आसलो, पण आतां तो मरण पावला, देवाच्या अधीन जाला. हो मनीस ल्हान भुरगो आसतना जायते कामां करनासलो. कसलीं कामां? पेपर घालतालो, ताचे शिकपा खातीर थोडे पयशे मेळचे खातीर. पेपर घालतालो, मेहनत करतालो, सगळें करतालो. आनी अशें आसता ताका मेळ्ळ्या पयशांनी तो 10व्या क्लासी म्हणसर शिकलो. 10व्या क्लासी उपरांत ताका कितें करचें म्हण कळीत जावना. जेजुटांची कॉलेज आसली PUC त्रिचींत, त्या कॉलेजीक वचोंक म्हणून ताका बारीक आशा आसली. जेजुटांच्या कॉलेजीचें नांव बरें आसलें आनी तें हांवें शिकत जाय आनी बऱ्या तरान मुखार वचून वचत जाय म्हण. त्या खातीर APJ ल्हान भुरगो 10वी क्लास जाल्ली उपरांत गेलो सेंट जोसेफ कॉलेज. आनी थंय त्रिचींत थंय वता आसतना तो ऑफिसा भितर रिकताना ऑफिसाच्यांनी सांगलें
फीज भरूंक तांक असल्यार मात्र हांगा येवयेत, ना तर तुवें येवची गरज ना, क्लर्कान ताका सांगलें. आनी ह्या वेळार ताका कितें करचें म्हण कळीत जावना. तो म्हणा लागलो हांव दुबळो आनी म्हजे कडेन कांयच ना, खाली थोडे पेपर घालून तातूंत मेळ्ळे पयशे आनी हांव म्हयन्या भरता तुमकां जाय जाल्यार. बारीक कडक आशिल्ली ती क्लर्क आनी ती म्हणा लागली ना पयशे आसा तर ये, ना तर हांगा रावची गरज ना. आनी बारीक खंतिश्ट जालो भुरगो APJ आनी तेणेंच भोवंक सुरू जालो. कॅम्पस वळयतना ताका इतलें भोगलें, ह्या कॅम्पसांत हांव शिकलो जाल्यार कितलें बरें आसा, ह्या कॅम्पसांत म्हाका एक आदार मेळ्ळो जाल्यार कितलें बरें आसा म्हूण तो खंतिश्ट जावन चलोन वेता आसतना इल्लो ह्या सारके ब्रेवेरी वाचून आसलो, इल्लो प्रायसत म्हणयत ब्रेवेरी वाचून आसलो. आनी वो ताका पळोवन इल्लें फाटल्यान म्हळ्यार बरें रावलो. आनी त्या वेळार ते ह्या साकान सांगलें तरणाटे हांगा आयलो, कित्याक हांगा रावलाय. तो म्हणा लागलो म्हाका हांगा सिका जाय म्हण आसा. सीक म्हणा लागलो, सीक. तो म्हणा लागलो हांव गेलो ऑफिसा वेता आसतना ताणें म्हाका म्हळें पयशे पयलें बांद, फीज बांद, मागीर ये म्हूण सांगलें. आनी पाद्राबान चिक्कें मागणें रावयलें आनी म्हणा लागलो तुका नीज जावन शिकोवंक खुशी आसा. वय फादर, म्हाका शिकोवंक खुशी आसा फादर. तो फादर सिक्वेरा जेजुईट. आनी तो म्हणा लागलो फाल्यां सकाळीं 10 वरार दफ्तराक ये आनी त्या वेळार मेळ. आतां सांज जाली, म्हाका तूं कांय करूंक जायना, फाल्यां ये. आनी ताणें सांगलें बरी APJ ताच्या दफ्तराक गेलो. पाद्राबान एक नोट बरयलो आनी त्यो नोट असो बरयलो की ह्या भुरग्यान ह्या कॉलेजींत ताचें शिकप संपोवचें म्हणसर तुमी ताचे कडेन फीज विचारचें नाका, कितें आसा तर तें हांव पळयता म्हूण एक चीट दिली. आनी APJ इतल्या खुशेन धांवलो ऑफिसाक, ते दिलें, ताची भरती जाली आनी तो थंय कॉलेजीक शिरवलो. ताचें शिकप बोवा पुरबाय तरां केलें. आनी मीनवायल तो पयस जावन येवचें पळोवन पाद्राबान ताका हॉस्टेल फेसिलिटी केली, हॉस्टेल फेसिलिटी ताका दिली आनी तो थंय रावलो. आनी पाद्राबान हप्त्या ताका आपोवन इल्लें पॉकेट मनी सयत ताच्या बळसान तो घालतालो. तुका कांय गरज आसा तर करसी म्हूण तो दितालो. आनी हें सगळें APJ अब्दुल कलामाच्या शिकपाक बो आपुरबाय तरान ताका मुखारसून वचोंक कारण जालें. आनी APJ शिकलो, बो आपुरबाय तरान शिकलो. मुखार तुमकां कोता आसा तोच मिसायल मॅन म्हण जालो, सायंटिस्ट जालो आनी आमच्या भारत देशाचो राष्ट्रपती तो जालो. आनी राष्ट्रपती जाता आसतना दिल्लींत आशिल्ल्या कॉलेजीक, जेजुईच्या कॉलेजीक ताणें आपोवणें दिलें तुमी हे जय म्हजे राष्ट्रपती वोत काडोवच्याक. आनी जेजुईट थोडे जाण गेले आनी वोत काडोवच्या पयलें तांकां मेळोन ताचो लोप पळोवन तो गेलो आनी मेळोन ताका विचार लागलो फादर सिक्वेरा खंय आसा. जेजुईट पाद्राबानी म्हळें फादर सिक्वेरा इज नो मोर, ही इज इन हेवन. आनी ताका बारीक खंत जाली, बेजारान गेलो, वोत काडलें, आपले प्रेसिडेंटशीप ताणें चॅर खाण गेलें. आनी उपरांतल्या दिसांनी तो त्रिची गेलो, त्रिची. आनी थंय गेल्ले ना पयलें ताणें सांगलें म्हाका वचोंक जाय. त्या पाद्राबाणें ताणें विचारलें ताका वेर यू लेड हिम टू रेस्ट, खंय ताका मरणाची विधी केल्या. आनी ताणें सांगलें ताका. आनी तो त्या सेमिस्ट्रीक गेलो. फादर सिक्वेराच्या पोंडा लागीं रावन गळगळ्यार रडलो आनी म्हणा लागलो फादर इट इज यू हू हॅव मेड मी द प्रेसिडेंट. तुवें म्हाका भारताचो राष्ट्रपती केलाय. फादर सिक्वेरा इट इज यू एंड इट इज यू. गळगळ्यार रडता आसतना ताचे सांगत आयिल्ले ताचे गाड आनी सगळे जाण पळोवन सुरू जाले. आनी तो म्हणा लागलो तूं नातलोय जाल्यार फादर हांव आज ह्या भारताचो पयलो सिटीजन जातो नातलो. राष्ट्रपती जावन आसा पयलो सिटीजन. आनी गळगळ्यार रडोन तो म्हणा लागलो तूं त्या पोंडा भितर आसाय, तुका देवान ताच्या अधीन केलां, पूण हांव आज तुज्या सॅक्रिफिसाचो, तुज्या त्यागाचो, तुज्या मोगाचो फळ भोगून आसा एक प्रेसिडेंट जावन. उपरांत तो वेता आसतना ताचे
जायते जाण सल्लागार इसार लागले कित्याक तूं तितलो इमोशनल जालोय आनी त्या वेळार तो म्हणा लागलो ह्या एका यासाखान ताचे दोळे उक्ते करून उबान त्या दीस म्हाका पळयनातलो जाल्यार हो हुद्दो मात्र न्ही ह्या संवसारांत हांव खंय आसतो गे म्हाका कळीत ना. एक यासाक एका आत्व्या मनशाक आपुरबायतरान खंयच्या स्थितीक पायिल्लो जावन आसा तर आमचो जेजू कितल्या वर्त्या मापांत आमकां बऱ्या स्थितीक पायतालो म्हणल्यार निदर्शन जावन आसा संपाद्रे पियोच्या दिसांनी सीक आसलो बेगीनच मरतालो आनी तो वंचो ना म्हूण ताका बेगीनच वोर्त दिल्ली. तुजो टायम कंप्लीट जायनातल्यार भिजपाची परवानगी घेवन बेगीनच ताका वोर्त दिल्ली. पूण ताचे उपरांत ताचे थंय आशिल्ली कुर्पा मोगाच्या भाव आनी भयणी ती इतल्या मापान देवान ओतली जावन आसा ते 5 गाय क्रिस्ताचे ताच्या कुडीर 50 वर्सां आनी ताणें मरण पोवच्या थोड्या घडये पयले ते गाय ताच्या कुडींत नापयस जाले आनी गाय आशिल्ले ते जागे ल्हान भुरग्याच्या काती बरी मोव आनी आपुरबायतारा नाजूक आशिल्ले म्हणटात. तर देवाक असाध्य म्हणलें कांय ना. आमच्या जिवनांत देवान कितलें बरेंपण केलां. मोगाचें न्हू कालच्या ते दिसा थोडीं जाणां तुमी आशिल्ल्यात हांगा एक आवय म्हजे कडेन विनंती करूंक म्हणटाली फादर म्हजो पूत गेला घरसोण गेला लगभग 1.5 म्हयनो जालो आनी गेला फादर खंय गेला म्हण कळीत ना. हर एक फुडें हांव जप्पो विणवणेचें आराधन करूंक गेल्ल्या दीस म्हाका मेळिल्ली ती आनी हर एका दिसा म्हणल्यार बरें म्हाका फोन करता कालच्या दिसा आराधना येवच्या पयलें दिणें म्हाका फोन केल्लें फादर रोशाना खातीर मागा तुमी आमचें आराधन काण पळयल्यार कळटा युट्यूबार आसा. आनी हांवें म्हळ्यार जायत पळय मागतालो तूं माग आनी देवा कडेन सांग आनी संत आंतोनी कडेन सांग पाद्रे पियो कडेन माग म्हूण हांवें सांगिल्लें तिका. म्हजे भावन आनी भयणीनो आमचेर कोपेलाक ती येवन आनी ती वेता जेप्पू सेंट आंतोनच्या आश्रयाक. दनपारां तिणें म्हाका एक कॉल केलो आनी ती म्हणा लागली फादर सकाळीं कॉल केल्ली हांव फ्लोरीन बाय येस कितें जालें अजबां फादर 11 वरांक हांव त्या कोपेलाक गेली जेप्पू आश्रयांत थंय संत आंतोनच्या देवस्थान चलोवन आशिल्लें आनी तुमचे कडेन हांवें मागोवंक सांगिल्लें फादर आनी हांवें तिका सांगलें वय हांव मागलां तो एटलिस्ट एक फोन करून दी तिची खंत बेजाराय उणी जावं दी सम आंतोनी कडेन मागिल्लें मोगाचें न्हू. आनी ती म्हणा लागली आफ्टर 1.5 month 11 वरार त्या रोशन म्हणल्यान ताच्या भयणीक कालच्या दिसा फोन केला आनी ती 11 वरार तें पावता आसतना भयणीन इमिडिएटली आपल्या आवयक कॉल कर म्हळें रोशन असो कॉल आयला फाल्यां तो घरा येता खंय. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमकां थोडे बडी काली मॅजीक मात्र जाय शिवाय आमकां पात्यणेन मागोवंक नाका. त्या देखून आमी जायतीं जाणां मॅजीक पळोवंक वेता. मॅजीक न्हय मोगाचें न्हू पत्यणी अच्छे वयर ह्या जेजू वयर ताचे कडेन मागिल्लें खंडीत जावन तो ना म्हणना आमी मागलें तो आमकां खंडीत जावन दिता म्हणल्यार निदर्शन एक दवरलें. तसली कितलीं निदर्शनां सोम्या पूण आमचो भावार्थ आनी आमचो संबंद बरो आसा जाय. तर सोम्याक अर्घां दिवया. अर्घां दितालो काळजां मनांत हांव हांव तुजी स्तुती करतलो तुका स्वागत करतलो काळजान म्हज्या घेतालो तुंस म्हजो राय म्हणून सदां उठत्या नडत्या म्हज्या चिरोसान तुका हांव ओगलाप दितालो स्तुती करतलो अर्घां दितालो.
समर्पितलो अर्घ दितलो सोमियाक अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो कंसो म्हजो राय म्हाका साय म्हणटलो आनी अर्घ दितलो सोमिया अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो म्हजें पेट खट्ट आसतना सदांच तुजें नांव म्हज्या वंटार गाजतलें हर एक घडी समेचें गायन समेचें नांव समेची स्तुती तुज्या आनी म्हज्या वंटार आसच्या गे देवान आमकां आपयला तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो तुज्या हाताक धरून म्हजें पेट काडटलो तुझे नाव सदांच म्हज्या वंटार गाजतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुज्या बळान चलतलो आप्पा बापा म्हणून तुका उलो मारतलो अर्घ दितलो सोमियाक अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो सोमियाक अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो सोम्याच्या आवडत्या जीवनान आमी बघिता जात आसतना हर एक म्हज्या गरजांक ताचे लागी हांव येता आसतना म्हज्या गरजो संपूर्ण तुवें करता आसतना म्हज्या काळीज व्हरत्या मोगान भरता आसतना सम्या हांव अर्घ दितलो स्तुती करतलो होकळाक दितलो वंदन करतलो आराधन करतलो गायतलो नाचतलो उठतलो सदांच तुजें नांव वाखणतलो जिणी साडूंक तुजो आदार मागतलो आनी अर्घ दितलो सोमियाक अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो सोमियाक अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजान म्हज्या घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजान म्हज्या घेतलो कंसो म्हजो राय म्हणून जाय म्हणटलो आनी अर्घ दितलो सोमियाक अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्घ दितलो सोमियाक अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हालेलुया हाले हालेलुया 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 जेजू हालेलुया 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 सगळें बरेंपण दिता आसतना मात्र न्हय कश्ट येतानाय वळवळ येतानाय अडचण सांबाळतना जाय तें दोस्ताना जेजूक अर्घां दिवंक आमी जाय त्या खातीर संत पावल म्हणटा पहिल्या तेसलोनिकांक बरयलें पत्र चॅप्टर 5 वर्स
16, 17, 18 ह्या 3 वर्सां तो आमकां अपुरबायतारान सांगता हर एका वेळा देवाक हर एका सन्निवेशान देवाक आर्गां दी जायते किर्तनां तुमी पळयल्यार द प्रेज 150 प्रेज किर्तन म्हणटा देवाची स्तुती कर, देवाक आर्गां दी आनी तें जावन आसा तुजें जीवन. जायत्या जाणांच्या जिवनांत पाद्र पिवन केल्लीं वर्ती घडिता आज आमी उडासां काडलीं जाल्यार कितलेशा जाणां खातीर आमी मागलां. 3 वर्सांनी म्हाका उडास आसा. जायते जाण येता आसतना हांवें म्हणलें एकच उतर, वचा त्या पाद्र पियो लागीं आनी सांगा ताका तो तुमकां गुण करतलो, तो तुमकां आपडतलो, तो तुमचे कश्ट करतलो, तुमची पिडा पयस करतलो. आनी त्याच पाद्र पिवन कितलेशा जाणांच्या जिवनांत ती ताची पिडा मात्र न्ही, ताच्या जिवनांत सुसेग दिला. थोड्यांच्या खाटल्या लागीं वचून तो रावला, थोड्यांक रावोन तेच पाद्र पियेचे मुखामळ ताणें दाखयल्लें जावन आसा, पिडा गूण केल्ली जावन आसा. आनी तोच पाद्र पियो आमकां आदार दिवन सो जेजूच्या वर्त्या मोगान बरलो. हांव आनी तूं चड आनी चड त्या जेजूच्या मोगान बरोवंक आमकां ताणें आपोवणें दिलां. पाद्र पियो विशयांत हांव हांगा येता आसतना मोगाचें नांव DRC पोट्टा जावन येतना म्हाका खाली दैवी काकूचे रेतीर मंदिराचे इन्चार्ज मातले. 3 वर्सां उपरांत म्हाका दिल्लें इन्चार्ज जावन पाद्र पियो. आनी ह्या वेळार हांवें पाद्र पियोचे इमाज लागीं रावन हांवें एकच म्हणलें ताका, पाद्र पियो म्हाका कांय कळीत ना पाद्र पियो, तुज्या विशयान तूं म्हाका शिकय. केन्ना म्हणसर हांव तुका जाय त्या दळा म्हणसर तूं म्हाका दवर आनी तूं उपरांत म्हाका खंय धाडटाय त्या जाग्याक हांव वेतालो, तुका मात्र हांव सोडचो ना. कित्याक पाद्र पियोचे वर्ते मजत इतल्या अपुरबायतार हांवें बगल्या. हर एक सन्निवेशन पाद्र पियो म्हज्या सांगता आसात म्हणलें एक बघप. कित्याक तसली पत्ती दवरन हांव मुखार वेतालो आनी त्या पाद्र पिवन अजपां प्रत्येक तरान आमच्या परबे दिसा हांवें पळयली अजपां जावन आसात. सकाळीं पावस आयिल्लो जावन आसा. लास्ट इयर ह्या वर्सांनी ह्याच वर्सा पाद्र पियोच्या पेस्ताक 7 वरांक हांव हांगा मीस भेटोन आसलो आनी 7 वरां पावस येले जाल्यार हांवें पाद्र पियो कडेन सांगलें, पाद्र पियो पोरूं तुका वर्त्या तरान ओगळाप दिलो, आर्गां दिली, पूण ह्या वर्सा हें कित्याक पाद्र पियो? तुजी परब आमी करची, तुजें नांव वाखाणचें, तुजी महिमा बापाची महिमा तुज्या द्वारी जाल्ली आमी गावची. कित्याक मोगाच्या भावान आनी भयणीनो 7:30 वरार पावस रावल्लो. मागीर आयलो जेवण अर्दें जाताना मात ताच्या मदेगात आमकां पावस नातलो. अपुरबायचो पुरशांव आनी अपुरबायची परब आमकां पाद्र पिये द्वारी जेजून ती संभ्रम आमकां आदार दिले. 2 ताळयो पेटया आतां वर्त्या पाद्र पियेच्या अजापां वर्त्या मापान ताणें आमच्या केल्ल्या खातीर. जायते कॅन्सर पिडेस्त तांकां येता आसतना हांव आजुनी तांकां म्हणचें आसा, वसा पाद्र पिये लागीं मागा आनी कॅन्सर पिड्याक गूण जाले. जायते दाखले आसात मोगाचे न्हू आनी त्या खातीर आमची बावार्थ आमची पातयणी त्या पाद्र पियो वयर आमी दवर मागता आसतना जेजून आमकां सण घालना. कित्याक पाद्र पियो जेजू मस्त लागसिलो आसलो. खंयची विदवळी आयल्यारी पाद्र पियो ह्या संवसाराक तो मरण पावलो, पूण जेजूच्या वर्त्या जिवितांत तो जिवंत आसलो. पूण आज आमी कितें करता म्हळ्यार जायतीं जाणां ह्या संवसाराच्या लौकीक वस्तू सांगता आसता मेतेर जाता. ताणें म्हाका तें केलें, हाणें म्हाका हें केलां, त्या देखून म्हजें जिवीत अशें म्हजें तें बी डेड फॉर दोज थिंग्स. आमी मरण पावल्या जाल्यार म्हाका कितेंय केल्यार कांय डिफरन्स जायना. ह्या संवसारच्या लौकीक जिणयेक मरण पावल्यात जाल्यार ह्या पातकाच्या वडण्यान तुका कांयच करूंक जायना. जेवणसरान तुका कांयच करूंक जायना. माग जेजू कडेन माग, कालतेपणान माग, विधेय जा. ताका तें कोणी आयल्यार केदाळा म्हणचें आसा, हेरांक आमी पाटी जावप दिवन, हेरांक आमी रागान पळोवन, हेरां कडेन झगडे घेवन तुका आनी म्हाका मेळचें कांय ना, फकत तुजें विबाट जिवन नास. त्या खातीर जेजू आयलो जाल्यार जिवीत दिवच्या. तसलें जिवीत बरोवन अमतोच्या बाबाचें जीत आसतना पाद्र पियेच्या मजतीन जाल्यार सर उपकाराक आमी आर्गां दिता आसतना चड आनी चड तुजो मोग आमकां जाय सोम्या. चड आनी चड तुजो आदार आमकां जाय सोम्या. चड आनी चड तुंतू म्हाका जाय सोम्या. खंय वचून दी, खंय येवं दी, खंय रावूं दी, खंय उबें रावूं दी, जावं दी, खाताना जेवताना बसताना उठताना, म्हज्या घरांत, म्हज्या वावरांत, म्हज्या कुटुंबांत, म्हज्या वैयक्तीक जिवनांत हर एका वेळार जेजू मान. त्या वेळार
आय एम डेड टू दीस वर्ल्ड बट अलाइव इन क्राइस्ट. त्या खातीर पावलोन म्हणलें उतरां पळोवपा वापरपाची. इट इज नॉट आय हू लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी. जेजू म्हजे थंय जियेता. ह्या संवसाराच्या आशा पाशाक, ह्या संवसाराच्या पातके वडण्याक, ह्या संवसाराच्या आशेक संपूर्ण मेल्या तर तेन्ना मात्र ताणें आमच्या थंय जियोंक जाता. त्या खातीर तुमकां सांगता मोगाच्या भावनांनी म्हणून कीप युअर लायफ व्हेरी सिंपल. कीप युअर लायफ व्हडलें म्हण जायचें तें जाय हें जायचें दवरनाका. कित्याक तुमकां सांगता प्रॅक्टिकल रितीर हांवें तें बगलां. वॉट ए हॅपिनेस, वॉट ए हॅपिनेस, वंडरफूल. खंय घालून खंय वचून खंयच्या गांवाक येवन देव आसा सांबाळटा. इतले मिनिस्ट्री करता आसतना कितले रात जाली थोडे फाटी, कितले पयस वचूंक आसलें लेखूंक ना. तो म्हजें सांगता आसतना त्या वाटेक व्हरता. शाबीतायेन व्हरता, शाबीतायेन पाटी आपण व्हरता. कांयच एक वायट घडणांतल्या बरी तो सांबाळटा आनी गेल्ल्या कडेन बरें जावच्या बरें तो पळयता. हांवें करचें न्ही तें, ताणें करचें. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी मेळून त्या पवित्रपणांत आमी जियेत आसतना बऱ्या तरान सिंपल रावा. नाका जाल्यार पितीसपणाक इडेन दिवंक वचनाका. ताणें तें केलां आनी हें केलां. हांगा येवन थोड्यांनी म्हणचें तितलें कांय चल बरें चलच्या वेळार कोणें कांय करूं ना. कांय इल्लें कांय दोशी आयले ताणें तें केलां आनी हें केलां. ताका हांवें बरें एकल्या सांगलें हांगा येयलें पळय आडपड पळय आडपड मेलाय म्हण चिंत. आतां ताणें केल्लें तुका लागता गे म्हण विचार ना. कित्याक मेल्या मेल्ल्यांक तें लागना. मेल्या म्हळ्यार ताची बॉडी जावन सोल वचना. ह्या संवसाराक तें आनी तो मेला संवसाराक. त्या जाणां तें वागना. त्या देखून आमी म्हणजे आय एम डेड टू द ब्लॅक मॅजीक, आय एम डेड टू द अल्कोहोलिजम, आय एम डेड टू द ड्रग्स, I am dead. Let us see how the drug is troubling you. Let us see how the black magic is troubling you. सगळी आमी सगळें काणोवचें व्हडलें वचें काणून बसचें आनी म्हणजे ताणें तें केलां आनी हें केलां तें केलें हें केलें. तुका खंयच्या दारान ताणें वायटाक व्हरस. तूं वायटाक इडें दिताय जाल्यार त्या खातीर संपावल म्हणटा इडें दिनाकात, जागी जाया, जागृत रावा. त्या संवसारा इडें दिनाकात, दिनाकात. त्या खातीर हांवें म्हणचें बी सिंपल, कीप युअर लायफ व्हेरी नायस. आनी तेन्ना देव आमकां हाताक हात धरून मुखार व्हरतालो. मोगाचें न्हू, हाताक हात धरून मुखार व्हरता. चड आनी चड तुजो मोग आमकां जाय सोम्या. चड आनी चड आमकां तुंस जाय सोम्या. सगळीं उबी रावया मोगाचें एक घडीभर. सोम्यार सांगया तुज्या काळजेची बोगणां सांग. कितें जाय तुका? पवित्र आत्मा जाय, सोश्णेकाय जाय, तेच मोग जाय, सोमी जाय, कोण जाय तें सांग ताका. सोम्या म्हाका तुंस जाय. सोम्या ह्या संवसाराच्या लौकीक वस्तूक हांव मेला आनी मेल्या. हांव जिवंत आसा तुजे थंय. कोणेय म्हाका कांयच करूंक जायना. सोम्या केन्ना हांव ह्या संवसाराक मेला तर जीव आसा तुजो तो जीव तुवें दिलोय. तुंस तो व्हरता ताणा सांबाळटाय. चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका. मोग जाय म्हाका. वय सोम्या जेजू तुजो मोग जाय म्हाका. चड आनी चड तुजो तुंस जाय म्हाका. वय तुंस म्हाका जाय. संवसार नाय तो मोग जाय म्हाका. अर्गा जेजू होगला तुका वंदा जेजू स्तोते तुका. अर्गा
ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ सडाळी सड पवित्रात्म साय म्हाका सडाळी सड तुझी कृपा जाय म्हाका सडाळी सड पवित्रात्म जाय म्हाका सडाळी सड तुझी कृपा जाय म्हाका अर्गाचे आमची आभारी काळजा जेजू जाणा त्या काळजान असलो मोग तो जाणा सड आनी सड तो मोग तुंस आमकां जाय आशिर्वादांत आमी भरता आसतना तुजेर हांव पाती येता तुजेर हांव पाती येता पाती आनी दवर मोगाच्या न्हू त्या सोम्यात एक जाया खंय आसूं दी खंय वचूं दी खंयच्या वेळ जावं दी हर एका सन्निवेशान सोम्याक आर्गां दिया सोम्याचो उपकार बावडा निरंतर मागणे करा रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज हर एका वेळा सोम्यात संतोष पावा रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज फिलिपकारां बरयल्या पत्रांत सोमे म्हणटा म्हजो संतोष तुमच्या थंय भरपूर जावच्या खातीर वांटून घेतला संतोषांची येया समाधानाची येया सक्तेन बरा मोग करा असलो व्हरतो संदेश सोम्यान आमकां दिला तो घेवन त्या आशिर्वादाके आमी आयती जावया तुजेर हांव पाती येता
आमचे पासोत माग बाबा सजाग आमी देखीन तुझ्या क्रिस्ताचे कसले कुडीर वावून देवाची ओळख दिली मागण्यान प्राचिता जेजूक वेगून शांतीचे हाते चालोय भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा प्रकाश बरें क्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत मा बाबा सजाग आमी देखीन तुझ्या संपियो आमा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा तुवें कपुजिन्याक संपाद्र पियोक तुज्या पुता जेच्या कश्टान एक विशिश्ट तरां वांटेली जावचे वर्तें भाग पाव केलें तेचे विनंतीन कितें वत्रे करून मागता ती कृपा दाय कर आनी चड जावन जेच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी तुज्या जिवनपणाच्या महिमेन पावची कृपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमीन ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय मागा आनी तुमी घेतल्या सोदा आनी तुमकां मेळटलें बडें आनी तुमकां उक्तें जातलें आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता ते म्हाका मेळचें जायते उपकार आमकां मेळ्ळ्यात मोगाच्या न्हू संपाद्रपेच्या मजतीन फ्रांसीस रोजलिन सेलीन एपर्चिन ह्या भुरग्यांची कॅन्सर पिडा आमकां कळीत आसल्या बरें ही जायते जाण जाल्या जावंक पुरो पूण ही नांव आमकां कळीत आसात मनशां कळीतात ताची पिडा संपूर्ण तरां देवान गुण केल्या सांबाळला आनीक वर्ता तरां सांबाळटा जायत्या थोड्यांची पिडा आमी मागिल्लें जावन आसा कॅन्सर ती गुण जातले म्हळ्यार व्हरतो बरवसो आमकां आसा तेच प्रमाणे देवान जायत्या जाणांक कुडीची भलायकी दिल्या एकल्याची वटीक आसली ती इमिडिएटली गेल्ली जावन आसा आनी ह्या फाटल्या 3 वर्सांनी कितलेशे अजापां त्या पाद्रपेच्या आदारान जाल्या त्या देखून पाद्रपेच्या वरत्या मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक आमी एक जावन अर्गां दिता आसतना देवाचपण आमकां मेळ्ळां त्या खातीर आमी ताका अर्गां दिव्या हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू हांव अर्गां दिता जेजू काळजान सगळ्यांकी बरें आभारी काळीज उदारी काळीज उपकार आठवणेचें काळीज मेळोन दी म्हूण आमी मागया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केल्ल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार नमान मरिया कृपे मुरले समजे संगत आश्रय आमता तूं सदैव सदैव फळ तुजे खुशें जेजू भगवंती मरिये देवाचे महिमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्या म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुज्या नांवे मागता ते म्हाका फावो कर प्रत्येक तर आमी मागया मॅक्सिम जॉन फ्रांसीस त्याच प्रमाणे फ्लोरीन तांची ती पिडा प्रत्येक तरां कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर आनी तशेंच सर सगळीं कितलीं जाणां वळवळटा आशा ताची ती पिडा कॅन्सर पिडा गूण जावन दी म्हूण आमी मागया एंटोनेट ताका ऑपरेशन जालां कॅन्सर ट्युमरा खातीर ताची भलायकी बरी जावं दी म्हूण आमी मागया तशेंच बेंगलोरांत काणयलो एक जागो रेजिस्टर जावचे आनी बऱ्या मोलाक विकून वयच्याक एडलिन्स दुबय हाची विजा प्रोसेस जावन आसा सगळें बऱ्या तरान जावच्या खातीर केस जडचे रॉयल डिसोजाचे रावच्या खातीर तशेंच हर्नी ऑपरेशन नॉबी हाचें जालां तें बऱ्या तरान देवान गूण करच्या खातीर मागोवन आसात पाठ दुखेची जायतीं जाणां आज मागोवन आसात
चेडवा सत विषय अर्ज जावन आपल्या जिवनांत एक डिसिशन काडूंक बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोन आसात. आमचे ते संवाद देव म्हाका दवरया. मोगाचे न्हू जावं बरो आमच्या कुटुंबांनी जायते बनपास आसात, बंदड आसात, थोडे आमची कामां जावनात. जायते जागेचे प्रॉब्लेम आयच्या दिसा पाद्रपेच्या हातान दिता. पाद्रपियो ते बऱ्या तरान सांबाळ. केस आसा जावं पुरो, वाद वरंट आसा जावं पुरो, झगडे झूज ते सारकें ना, हें सारकें ना, वाट मेळोना, जाग्याचे रेजिस्टर जावना, जाग्याचे डिटेल्स दाखले सारकें ना, आनी ते घरची त्या सायडीची ह्या सायडीची झगडटा कितें 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 वाटो नासतना घरां खंयची बांदूंक सयत जावंक नात असले बनपास आसल्या पासत पाद्रे लागीं विनंती करून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केलें हांव बक्षितां. तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. अमान मरिये कृपे मरले समजे सांगता आश्रय आमता तूं सदैव सदैव पाळ तुजे कुशीन जेजो. भगवंती मरिये देवाची माया आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक तूं स्वता सदा सर्वदा आमीन. जेच्या पवित्र काळजा तुझे राम पात्यता ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय. सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत, पूण म्हजी उतरां सरशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत बरोवचो म्हाका. मगे चनो आमची ते संवाद देवा म्हाका दवरया. पाद्रीपेच्या मजतीन मागया. आमच्या भुरग्यां पासत बरी भलायकी तांकां मेळच्या, बरें शिकप तांकां जावंच्या. तांचे थंय कितेंय तें उदासवण आसा तें सगळें पयस सरच्या. कितेंय वायट सगळे प्रभाव तांकां धाड घालना सतत तो लागीं सरनांतल्या बरें रावच्या. पाद्रेपे कडेन मागात. जायत्या जाणांनी तुमी जायतो मिनत करन पाद्रेपेचे परफेक्ट मातनी हर एका नव्यान दिसा आनी प्रत्येक तरान ताचें देवासपण विस्तारूंक जायते तुमची सेवा केल्या, मिनत केल्या आनी जायते तुमचो आधार दिला. तुमच्या पसती आमी आज देवा कारकान दिता आसत तुमच्या कुटुंबा पासत आमी मागता. हांगा जमलो हर एका कुटुंबा पासत आमी मागता. तुमच्या जिवनांत जायते बरेंपण जावच्या, असले पिडा गूण जावच्या. पाद्री पियो विनंती करून दी. आपल्या बापा कडेन ताणें वचों म्हणचें आसलें, पळय म्हज्या भुरग्यांक तांकां गूण कर. तेच वरती उतरां आज पाद्री पियो चिवो चिवो सांत आमच्या मदेगांत येवन आमचे सगळ्यांचे गरजो प्रत्येक तरान तुमी ताच्या वर्त्या देवस्पणान हांगा आयल्यात. त्याच देवस्पणान मानून घेव. तुमी रावण आसल्या कडेन म्हणल्या बरींच तुमचे गरजो तो संपोवन दी. तुमचे जीवन सफळ करून दी, नंदन करून दी. वर्त्या पावडतान जियोंक आम्हा सर्वांकी आमच्या गरजांक तो पावो दी. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवन तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर केलें हांव बक्षितां. तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. अमान मरिये कृपे मरले समजे सांगता आश्रय आमता तूं सदैव सदैव पाळ तुजे कुशीन जेजो. भगवंती मरिये देवाची माया आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक तूं स्वता सदा सर्वदा आमीन. जेच्या पवित्र काळजा तुजे राम पात्यता ये जेच्या बहु पवित्र काळजा कष्ट जालें ते दाया दाखयन सरावचे तुका साथ. आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुजी काकूळ दाखय. तुजी आनी आमची मोवाळ वय मरियेच्या दुखेस आनी दुलबी काळजा मारिपात आमी तुजे मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नामारणी काकुतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृतणे भरोशा तुका आमी उलो मरता आमी परदेशाची बळका या दुखाच्या पणात आस्कार उस्कार सण आमचं कृता करता. तू आमच्या सगळे ते तुझे काकुतीचे डोळे आमचे पडते आणि हा परदेश प्रांत तुझे कुशे सदैव पाळ जेजू आमकां दाखय. ये दाळी ये मगळी ये दुलबे ओंकार मरिये सामजुजे जेच्या पस्क्या बापा संपियो संपियो देवाच्या मोगान पेटलेल्या संपियो बापाय कलतो जावन जियेल्या संपियो कष्ट अनवरान तिरसन सांबाळिल्ल्या संपियो फ्रांसियासीच्या पाटलावदारा संपियो कपजीन वर्दीच्या अलंकारा संपियो सुमेच्या पाशावाच्या गायाने नेटयलेल्या संपियो करिसदे भक्तीन भरलेल्या संपियो कुमसाच्या
सक्रमेंता मुखांत बापाची काकू दाखयिल्ल्या सामप्यो विधेयपणाच्या आदर्शां सामप्यो मागण्यांत तिरसान सांबाळिल्ल्या सामप्यो तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या सामप्यो सर ह्या जागा आदर्शल्या सामप्यो आत्म्याच्या बचगती वावर उरल्या सामप्यो पिडेस्तां भलायकेच्या दायजा सामप्यो गरजेवता पावच्या सामप्यो तुगोलो मार्त्याच्या भरोशा सामप्यो आमा समेस्त संजादारा सामप्यो आमा बासाद विनाती कर हे देवा तुझ्या सेवका सामप्यो समर्पित चिण्या पोळे दिवं वेद करपे देण्याने भरलोय आणि भगवान फ्रांस यासीच्या शेतान क्रिस्त या जगजान मागलोय ताच्या मागण्या आणि पुण्यावर आम्ही आमकां पावस जाल्ल्या बेसांती रसणे राव क्रिस्ता सक्सेस जावची आमकां तुझ्या कृपे देणे बर म्हण आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर आमच्या पिढ्यांतले सर आमच्या पानपासांतले सर वायटांतले सर विघ्नांतले खंती बेजारांतले सर आडकाळींतले अडचणांतले सोमी आमकां निवारच्याक तेच पाद्रपेचे वर्त्या रेलिकेचे आशीर्वाद आम्ही घेवया सर्वेस्वर तुमकां आशीर्वाद दिव आणि तुमकां सांबाळो आमेन सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर पाको आणि तुमची दया करो आमेन सर्वेस्वर तुम्ही सामप्योची दवरली भक्त मानून घेव आणि तुमची मागणी फळादीक करो आमेन आणि सर पद्धता देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन तुझी महिमा नावाडता कीर्त तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 आमच्या प्रकाश पृथ्वी देवासो सूर्य तो आमच्या जीवनाचो डोंगाचो स्पिरीट काळजान भरला सोमी आमचे मोदे रावला मंदिरांत तुझ्या भितर सरून गाता तुझी महिमा वाढता कीर्त तुझी आयच्या दिसा म्हणून हालेलुया 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 मगच्या पावणेर वापरपाचो स्वागत तुमकां जायतो पावस आसल्यार तुमी व्हडा संख्यान आयल्यात तो तुमचो मोग देवा थंय आनी पाद्रेपयच्या वर्त्या देवांसपणान बघिता जाता आसतना जायते अजापाचे अजापां तुमच्या घरांनी जातालीं कित्याक अजाप करचो सांत आमचो पाद्रे पियो बापा लागीं मागोन धाडटलो वर्तीन देणी आनी तुमकां स्वागत करता आसतना मिसाची तेसां ह्यापरी आसात आर्गां बलिदान सांपियोको आल्बान रोड्रिगस प्रकाश फेर्नांडीस आत्म्याक डायना ब्रिटो पाद्रे कडेन एक प्रत्येक इरादो दवरला क्लेटा प्रभू फेर्नांडीस सांपियोग आर्गां बलिदाना ग्लॅनी सल्डाना एका भुरग्यान एग्जाम बरोवंक आसा एरनान ऑस्ट्रेलियांत ताचे खातीर आमी सगळो आमी मागया स्पेशल इंटेंशन प्रातिमा क्लारा आर्गां बलिदान सांपियोग मारिया डिसोजा सांपियोग आर्गां बलिदान स्नेहल रोड्रिगस सांपियोग आर्गां बलिदान चार्लिन डिसोजा सांपियोग आर्गां बलिदान रियोना पिंटो काजरचे कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्याक आर्गां बलिदान तसे वायलेट डिमेलो तशेंच आल्बर्ट डिमेलो विन्सेंट फेर्नांडीस आल्बर्ट आनी जुलियाना कस्टलिनो पुलगरल्या सर आत्म्या पासत मेसीचा वायलेट डिमेलो बरी जर्नीज पैण बऱ्या तरान जाल्ल्याक आर्गां दिता युजीन फेर्नांडीस तशेंच जेडन हाच्या बर्थडे खातीर आमी मागया एडन म्हणलो आमचो भुरगो हांगा आसा 3 वर्सांचे ताचे बर्थडे आज ताच्या खातीर आमी मागया ताच्या सगळ्या आवय आनी ताच्या कुटुंबादारां सांगता आनी तशेंच आयची पिरचेंत दिल्ली जावन आसात सांपियोच्या आदारान मेळ्ळ्या सर उपकारां पासत प्रत्येक तरान
पिडा गुण जाल्या आणि की सगळी संपूर्ण तरान पिडा गुण जातली म्हळ्यार वर्त्या बवर्तन प्रेसी डेसा तिच्या कुटुंबात सांगता मेळोन देवाक आर्गां दिता. तशेंच रियनल डिसोजा आपल्या आवय सोनिया सांगता आनी सगळ्या कुटुंबां सांगता मेळोन ताच्या भयणी सांगता मेळोन देवान दिल्ल्या सरबरेपणाक वर्त्या तरान आर्गां दिता, उपकार बावडटा. बरें उलोवण्याचें देणें देव ताका दिवं दी आनी ताच्या भयणीक जायती बरी भलायकी दिवं दी. ताचें कुटुंब बऱ्या तरान जावं दी. ताच्या कुटुंबान पाद्री पियोन केल्ल्या आश्चर्या खातीर ही पिर्चेन ताणें दिल्ली जावन आसा. प्रेसी डेसा आनी रियोनल डिसोजा तुमच्या वर्त्या जिवितांत सोम्यान केले सर बरेंपण आमी वाखणया. हे मिसेचें बलिदान आर्गां बलिदान जावन पाद्रीपेच्या वर्त्या मजतीन म्हणल्यार सर उपकारा खातीर एकल्या बावडट्या खातीर आज आमी सोम्याक समर्पण करया. कित्याक ताणें आमकां वर्त्या तरान हें भगेवणपण दिलां, हें देवासपण दिलां. हें देवासपणांत आमी एक जाता आसतना आमचे जायते कश्ट आमचे समस्या ताणें हळू केल्यात. ह्या खातीर देवाक आभार मानया. पवित्र रचनावी मिसाचें बलिदान माया मोगान एक जावन आतां आमी देवाक उलो मारया. ह्या वेळार आमी वीर आनी ताच्या कुटुंबा पासत मागया. त्याच प्रमाणे हेविना बरें खां मेळच्या खातीर आमी मागया. लावीन आनी ताच्या कुटुंबा खातीर मागो आमचे कडेन विनंती केल्या. ऑस्टिना खातीर आमकां मागो विनंती केल्या. त्या प्रमाणेच दुलसीन तांच्या वर्त्या तेसां खातीर आमी मागता आसतना सेलीन तिच्या वर्त्या तेसां खातीर मागया. चड आनी चड मापान आमच्या कोर कमिटीक आसत आमी मागया. आनी हांगा पाद्री पियोच्या वर्ते कोयर आनी पाद्री पियोच्या वर्त्या मजतीक आदार जावन जायते जाणांनी आपली सेवा दिल्या. जायते बरेंपण ताणें आपणावंक आमकां ताणें आदार दिला. ह्या खातीर तुमच्या सर्वां पासत हें मिसेचें बलिदान आर्गां बलिदान जावन हांव भेटयतलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचेर पातळी दोन मुखार गेल्ल्याक कोणाकच कांय ती लागनातल्या बरी देवूच मुखार व्हरता. निदर्शन जावन आसा जेजू आपल्या पुनर्जीवन उपरांत निराश जाल्ल्या शिसांक ताणें थंय सोडूना. ताच्या बदला परत 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 ताका दिश्टीक तो पडलो आनी तांचे थंय तो बरवोसो उद्देश ताणें केलो. आमच्या जिवनांत थोडे आमी बरवोसो सांडून निराश जाता, एकसुरपण बगता. ह्या वेळार आमकां आदार आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तोच जेजू. ताका आमी उलो मारतना तो आमकां खाण दिता, आमच्या उल्याक पाळो दिता. जेरेमिया 33:3 आमच्या देवाचे वर्ते म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका खाण दितलो. कॉल ऑन मी, आय विल आन्सर युअर नीड्स, आन्सर युअर प्रेयर्स. आनी त्या प्रमाणे तो आमचो संबंध बरो करून दवरूंक जाय. तो आमचो संबंध देवा थंय एक जाता आसतना आमचे सगळे आमी विसरचे पयलींच देव तें संपूर्ण एक पायतालो. आनी असलें बरेंपण देवान आमकां सर्वांक दिल्लें आसता. देवाच्या वर्त्या मोगान जिवे मोगाचे न्हू. ह्या संवसारांत जायते नाडण्यो आसात, जायती थाळणी आसात, जायत्यो वडण्यो आसात, पूण ते तुका संतुश्ट करूंक पावनात. तात्कालीक प्लेजर, दॅट्स ऑल. पूण संतुश्ट कितें तुका करता त्या सौम्यतेन तुजो संबंध, सौम्यतेन तुजें एकपण, सौम्याचें हजारपण आनी तुज्या वर्त्या जिवनांत सौम्याक तुवें वेंग मारून जियलोय तर पाद्री पियो बरी वर्तें जिवन आमी जिवोंक शकतले. पाद्री पियो बरी अजबा आमच्या दोरी हेरांक जातली. आनी त्या खातीर देवान आमकां आपयलें जावन आसा जिवीत दिवच्याक, जीव भरच्याक, हेरांच्या जिवनान प्रकाश बरी जावच्याक. लेट ऑल ऑफ अस बी अ लायटिंग शायनिंग स्टार टू ईच अदर. एक सिस्टर म्हणटाली बी ए लिटल गुड सेंट. आनी आमी एकल्यांनी त्याच पाद्री पियोच्या त्या मजतीन बरी आपुरबायची सांतां जावच्याक, सांतीपण आमी आपणावच्याक मागया. आत्मिकतेन एक जाव्या. आमच्या ते आसले सक्कडी उणेपण वळखून घेवन आयच्या ते मिसाच्या बलिदानान मोगाचें न्हू जायते जाणांचे पानपास तुटोन पडटले. कित्याक हांवें निदर्शन दिल्लें आसात म्हज्या पयलेंच्या नोव्यानांत. जायते जाणांचे बनपास कितले वर्साचे आदल्या हप्त्यांत म्हळ्यार 30 वर्सां वाट मेळनातले एकल्याक
अचानक म्हणल्यार बरें त्या बॉम्बेंत रेतीर आयले उपरांत मागले उपरांत 5 दीस म्हणल्यार बरें त्याची वाट जाल्या त्याच्या जाग्याक तो व्हरतो संतुश्ट जावन तो आसा तेच बरोबर आमचे कितलेशे जाणांचे गरजो देव संपूर्णाक पायता ते आमकां कळीत ना ताका कळीत आसा तर कितेंय आमचें थंय उणेंपण बगलां बरवशाची हातेर आमी जावना बावार्थांत आमी दंडळ्या तर सोम्या तुझ्या मोगांत तुझ्या बावार्थांत आमकां तीर कर म्हण मागया हांव पातके सर पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता मनांचे तोंडांत सरून वायट आदर आनी बरें सणून जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध हे पासून भगवान सदांच संवकार मेळी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पददा देव आमची काकूत करूं आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन देवागार गांधीची देवान गेल्या सर बरेपणा खातीर देवाचो उपकार आमी बावडचे महिमा देवा सारखे आणि शांती ताच्या येता संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गेच्या राया सर्वद्वेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखाणता सोमिया जेजू आणि सजनाच्या देवा तुझ्या दैवी कृपे तुझ्या जगा सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशो जगाने नेठो तुझ्या कुर्साच्या मिस्त्रान भागीदार केलोय असे ताच्या मिसादोरी तुझ्या गणित मोगाची दाम आमकां उगडापी केली तुझ्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशो एकवटून रावू आणि संतोषान तुझ्या महिमेन वांटिल्यो आमकां पाव कर आमच्या सुम्याचो पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सपवित्र आत्म्याच्या येता आणि रजवट चलयता ससनाच्या ससना दर नूतनच्या कृत्य पुस्तकांतलें वचप पावला सांगता केल्लें तें जण आतेन पर्यान ताका व्हरून गेले
सिलासान आनी तिमोती जाता तितले विगी येवन आपणाक मेळाची म्हणली पावलाची ताकीद घेवन ते बेरेयाक फाटी परताले. पावल आरियोफगाचे सभे हुजीर उबो रावलो. हे परी उलोवंक लागलो. आतेनाच्या मानेस्तानो, 6 तरांनी तुमी विशेष भक्तीचे मनीस म्हूण म्हाका स्पश्ट जाला. तुमच्या शहरांतल्यान हांव भोंवन आनी तुमी आराधना करतात त्यो वस्तू पळोवंक आसतना अपरिमीत देवाक म्हूण बरोवन आसलेली एक वेदी म्हाका मेळ्ळी तर ताका तुमी वळख नासतना आराधना करतात ताजी हांव तुमकां वळख दितां. हो संवसार आनी तातूंत आसल्ल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी जाल्ले निमती मनशांनी बांदलेल्या देवळांनी वस्ती करिना वा ताका कांय उणें पडटा म्हणले बरी मनशाची सेवा सक्तीची ताका गरज ना. कित्याक तस सर मनशांक जीव स्वास आनी सर वस्तू दिता एक मनशातावन सगळे मनशाकोळ ताणें रचलां आनी सगळ्या संवसारान वस्ती करिशें केलां. तांचे चारित्रीक काळ आनी तांच्या देशांतल्यो गडी निश्चित केल्ल्यो ताणेंच मनशान आपणाक सोदिचे वा सोंसपाचे आनी क्रमेण आपूण तांकां मेळाचे म्हूण अशें ताणें केलां. पूण निजायकी आमचे मदल्या कोणाय तावन तो चड पयस ना. कित्याक ताचे थंय आमी जियेतांव चलतांव आनी आसांव. जशें तुमच्याच कवी मदल्या थोड्यांनी म्हणलें आसा, आमी ताजी संतत तर आमी देवाची संतत वय जाल्यार देव मनशाचे कलेन वा चातुरायेन केल्लें भांगाराचें वा रुप्याचें वा फातराचे मुर्ती सारको म्हूण आमी लेखिनाये. नेणारपणाच्या काळार देवान मनशांक रियायती दाखयली ते न्हीज. पूण आतां सगळ्या सुवात्यांनी आसलेल्या समेस मनशांनी पाताक रडोवन जिणी बदलेचे म्हणून तो फर्मायता. कित्याक ताणेंच नेमलेल्या एक मनशा मार्फत निती प्रकार संवसाराची जर्ती करचो दीस ताणें निश्चित केला आनी ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठोवन ताणें समेस्तांक ताजी रुजवात दिल्या. मेल्ल्यांच्या जिवंतपणा विशयान आयकतच तांचे मदल्या थोड्यांनी ताच्यो तारीफो केल्यो आनी हेर म्हणाले, ह्या विशयांत तुवें उलोवचें कितें आसा तें आनीक पावटी आमी आयकतांव. अशें पावल तांचे मदलो भायर सरून गेलो. तरी पूण थोडे जण ताजे फाटल्यान गेले आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पावले. तांचे मदें आरियोनागाचे सभेचो सांदो थियोनीस दामारीस नांवाची एक स्त्री आनी हेरां आसलीं. ह्या उपरांत पावल आतेनांतलो भायर सरून कोरिंताक आयलो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. तुम्ही सर्गाने वास्यानो सर्वेश्वराची स्तुती करा. उंच मळबार ठिकाण केल्यानो ताका वर्णेया. ताका वाकना सगळे तुम्ही ताच्या दूतानो. ताका वंदिया तुम्ही ताच्या
संसार भरला तुझ्या वैभवान. प्रितुमेची राजा आणि सगलो बरसा, कुंवर आणि संसारांतले सगळे मनसुबेदार, जाणटी आणि नेणटी, तरणाटी आणि म्हातारी, सर्वेस्पराची स्तुती गाव. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान. वै सर्वेस्पराचे नाव देवा गणू, कित्याक ताचे एकल्याचेच नाव बोबोरते. ताच्या नावाची गीत सर्गा संवसारार शेकान शेक पावल्या. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवान. उद्गार. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव बापा लागीं मागतलो, तो तुमकां एक मजतदार दितलो, आनी हो तुमचे सवे सदांकाल रावतलो. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, आणखी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां तो वोवंक तांकाना. सताचो पवित्र आत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपले स्थगी कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकलेंच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो, आनी तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजेतावन घेतालो, आनी अशें म्हाका महिमा दितालो. जें बापाचें तें सगळें म्हजेंच देखून हांवें म्हणलें तुमकां कळयतल्यो त्यो संगती तो म्हजेतावन घेतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. जेजू क्रिस्त हे म्हज्या मागच्या भाव भयणीनो, सामान्य जावन आमी थोडे रेतीरींग गेले जाल्यार पळयता हांव, थोड्यांचे नांव काणां पळयतात, थोड्यांक सांगतात यू आर एन अनॉयंटेड वन, तुका तें देणें दिलां. पूण संपूर्ण तरान आयकोंक हे मनीस विसरतात म्हूण म्हाका दिसता. कित्याक हांव सांगता गे म्हळ्यार जाल्यार व्हिडियो मेळटना हांव आयकतां, पूण तांणी ते भायर गेल्ले तांचे चिंता दुसऱ्यान. म्हाका अपॉयंट केलां हांवें देवाचें उतर परगडच्याक, पूण ताच्या पयलें त्या प्रिचरान सांगलें ह्या मनशान आयकोना. सत कितें म्हूण समजोन सत तुवें परगटूंक जाय. हो मनीस नाका जाल्ले सांगता आसतना देवान ताका एक जागवण दिल्या. कसली ती? पवित्र आत्म्याचे वर्तें देणें दिता आसतना पवित्र आत्मो तुका सत शिकयतलो, त्या प्रमाणे तुवें शिकोंक जाय, शिवाय तुज्या तकले कितें आयलां त्या प्रमाणे न्हय. आनी हें जायते जाण आमी समजून घेव, हो म्हजें नांव आपयलें, म्हाका प्रिचिंगाचें देणें आसा, म्हाका बायबल परगट करूंक दिला, म्हाका नवो टेस्टमेंट दिला, म्हाका ओल्ड टेस्टमेंट दिला. पूण पयलें ते सत समजून घे, देवाच्या उतराचे अर्थ समजून घे, मागीर वचून पळय. ताच्या बदलाक आमी कितें करता गे म्हळ्यार आमी एका रेड्याक धरता आसतना सिमटेक धरल्यार रेडो धांवतलो. सिंगांक धरूंक जाय, तें सिंगां धरचें बारी उणें,
तातूंत आमी बुद्ध म्हणल्या बरी तो व्हिडिओ मेळ्ळ्या बरी आमी पायस करता आनी म्हणटा ताका देणें मेळ्ळा फादर त्या खातीर आमच्या रेतीर मंदिराक कोणेय तसले देणें आसल्यार हांवें म्हणलें आसा पयलें देणें आसुल्लो सत समजोन घेवन दी बायबलांत कितें बरयलां पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तें चिरोवन घेवन दी ताचे उपरांत तो अर्थ पवित्र आत्म्याच्या तरान ताका शिकयता तो हेरांक शिकोवन दी हें आमच्या शिकोवणेंत आसा जाल्यार आमी कोणाच्या फाटल्यान धांवना मेळ्ळें धाकटें काडून व्हडलें करिना मोगाचें न्हू हर एकल्याक देवाचो स्पिरीट आसा त्या देखून जेजू म्हणटा म्हजो स्पिरीट तुमचे थंय येतना कितें तो सदांच व्हरून पायतलो तो आपले कांयच उलोवचो ना सत कितें म्हूण तुमकां शिकयतलो आनी तसलें सत आमी समजोन घेवन त्या प्रमाणे आमी जियोंक आमकां आसा देवाचें उतर वसा आनी वासा आनी तुमकां समजना तर देवा कडेन मागा ताच्या पवित्र आत्म्याक जेजून आमकां दिल्लो तो पवित्र आत्मो त्या प्रमाणे शिकयतलो कित्याक म्हळ्यार आमचे डिवायन वर्ड आसा तांकां ते जायते लक्षिल्ल्यान ऑब्जर्व करतात तूं म्हण मात न्ही जायते सक्कडी रेकॉर्डिंग करचे हर एक ऑब्जर्व करतात आनी म्हजे कडेन ते उलयता म्हणटा फादर तें जाल्लें एक फादर आनी करचें एक फादर हांगा कित्याक म्हळ्यार सतांत आमी जियेतना पवित्र आत्म्या सकत मागता आसतना तो कितें उलय जाय तें मात सांगतलो शिवाय तुका मेळ्ळें बरें उलोवंक जाय तुवें तुज्या बावडतान जियेत आसतना तुज्या बावडताच्यो खरण्यो जावंक आसात थोडे जाण म्हणटात तुवें फकत मागण्यान मात आसा जाय तुवें इंटरसेसरी मात्र आसा जाय उरले करण्यो तुवें करूंक नजो कोणें सांगलें दाळ्याच्यो करण्यो आत्मीक करण्यो कितले जाय आसात कुडीच्यो करण्यो आनी हे सगळें आमी करतना संपूर्ण तरान आमचें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक आमकां आदार जाता त्या देखून कोणेंय कितेंय सांगलें म्हण सिमटी धरन रेड्याक बागोवंक बळें नाकात कितें धरतात जाल्यार सिंगा धरा आनी त्या प्रमाणे शिका आनी ताचे उपरांत ती परगट्टी करूंक ह्या ती पातयेनी दवरूंक आमी मुखार सरचें त्या खातीर आमकां आदार दिता पवित्र आत्मो पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सदांची येया एकदोळ आमची ती जाणवाय ना तर जाकोबाचें पत्र म्हणटा ही सारती जाणवाय देवात हांव देव तुका दितालो आज जेजून म्हणा पवित्र आत्मो मजतदार तुमचे थंय येतना कितें बरें वॉट इज सिन एंड वॉट इज रायचियसनेस तें तुका शिकयतलो मात न्ही सत म्हळ्यार कितें म्हूण तो शिकयतलो आनी तें सत शिकतना त्या प्रमाणे आमचें जिवन मांडून हाडूंक आमी जिके हुशार गायेंत पवित्र आत्म्याची फळां पवित्र आत्म्याची देण्या आनी बरच्याक सोम्या लागी मागीर मागया आमेन. आमची काळजा
आवडीच्या बाबणेनं म्हणजे आणि तुमचे बलिदान सरपदता देवा बापा म्हणतात असले जा म्हणो मागात तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्यानी अख्खे पवित्र विचार सर्वेस्वर मानून घे. बापा तुझ्या सेवकास संपियोचो उगडास काढून आम्ही दाणा तुका बडयता ते तो मानून घे आणि तुझ्या महिमेक आम्ही भेटून जे बलिदान आमकां सृष्टाच्या जिवितावर पावू आम्ही मागता तुझ्या पुताचे तुझे नावे. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो आमचे काळजावो भार होया सर्वेस्वर आमच्या देवाक देन वासोया सर्वेस्वर पवित्र बापा सर्व आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सत आम्ही तुका देन वाचोवंक फावो हो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या आनंद समजणे सगळे मनशाकडून तुझ्या रस्ता आसतना तांच्या उदरगत तुझ्या एकल्याच पुत्या संवसारात धाडलेलो ताणें आमच्या खातीर करो मोग केलो आणि त्याच्या कश्टा म्हण आणि पुन्हा जीवन बनवरी नवे जिवीत आमकां दिलें त्याच सुम्याचो वर्तो भागीदारपण बगुल्लो संपाद्रे पियो आमकां वर्ती देख दिता आणि त्याच सोम्या वेंगून जियो आमकां शिकयता त्या संत जनदार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गी सदळबार निरंतर गायता तुझे मुखार. दरबारांचो सर्वेस्वर सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवात सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय जय तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बाबा करस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या धडोवन ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची गोडो आनी रगत. आपल्याच कुशेने कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी गायात ही म्हजी गोड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें इतू सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सशणीक करोचे रगत पातकांचे बगसाणे म्हणच्या तुमच्या पासत आनी सुमेस मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sagat pargatuya Somya Jesu Tujhe mara Ame samaramta Tujhe punar jivan ho Ame अपाजेच्या मरणासणी पुन्हा जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता वच्ची विता सोड आनी सोडोवची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सोदला आमी समेस्ता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्वराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड
लिओ आमच्या भगवान बापा पीठपाल आमच्या गोडी बापा सगळ्या वर्ग ह्याची वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडे पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मरण पावल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्ल्या समेस्ता तुजें परसळीत मोकामोळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता प्रत्येक तरां आयच्या दिसा जल्मा दिवस आचार करचें ॲडम अशें पजत आमी मागता त्या नेण्ट्या बाळांक आनी आमच्या सगळ्या भुरग्यांक आनी आम्हा सर्वांक जाय जाली बरी भलायकी मोतीचें समाधान आनी ती सुवर्ती पवित्र जणवाई तूं दी ओंकार मरे देवाची मागीर संगती भगवान देवदूत आनी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर आसिसो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोन सम क्लारा बरोबर सस्ना सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापांक सर्वांदान आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना सुमेन भोव मोगाचे आपुरबाचे प्रार्थना आमकां सिगेला भक्तीन सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्त जेणे बरेचशान त्रेगतले आमकां तुज्या उदारका कडून सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटय कित्याक राजवद्गी पदव्याने महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या बावर्तेचे दिश्ट घाल तुज्या कुशीपड म्हणजे तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक सभेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो मोगाचो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकांक मोगान शांती दियात देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगेचे महामणीनो पळय आमचो सोमी जेजू सदांच सदांचो आदार आमकां दिता आमच्या सांगाता तो रावता असलें बरें केल्ल्या जेजू सांगाता रावचें वर्तें भाग आमचें हे पाद्र पियो आमकां दाखोवन दिता अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूनुच आमकां वांटचे अत्रेकान आमी सेवचे केदे वर्ते भाग आमचे पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूनुच आमकां वांटचे अत्रेकान आमी सेवचे केदे वर्ते भाग आमचे आमच्या सोम्या आनी आमच्या देवा जिवीत दिवच्या देवा तुजेच रगत मास्तो आमकां वांटाय मोगान आमचे थंय एकवटाय पवित्र जेवण सर्गीचे जेजूनुच आमकां वांटचे अत्रेकान आमी सेवचे
के देवते भाग आमचे आमच्या राया आमी तुझी प्रजा धुलाय आमकां रक्तान तुझ्या तुझे वेदी सरशी आमी येता पवित्र सात भक्तीन सेवता पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वांचे अत्रेकान आमी सेवचे के देवते भाग आमचे पवित्र जेवण सर्गीचे जेजून आमकां वांचे अत्रेकान आमी सेवचे के देवते भाग आमचे प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा ससने जीवताच्या काळात तू आमकां आदर्श केलाय सांप्योच्या आदर्श आमी घेवं आनी आमच्या निस्वार्थी सुवादर आमी तुका महिमा देव आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवन सर करपा दी म्हण आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे हिस्सोवे आसो तुमचे हिस्सोवे आसो आणि सर पद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो एक घडी बरोबर शामोगाचे न्हू तुमकां आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा ह्या पाद्रीपेच्या देवास्पणान तुमी आज भागीदार जाल्यात देवाचे विश्णार आशिर्वादां तो तुमचेर वतलो चड आनी चड मापान पवित्र जावच्याक पाद्रीपेची चिनी आमकां प्रेरीत करता त्या चिनयेंत आमी एक जावंक सदांच आशेवया आनी ताचे बरी आमी जावच्याक सोम्या कडेन आमी मागया कित्याक दाळाय आनी मोळाय ताची जावन आसली देवर अखंड भोंवडत तसो आसलो त्या भोंवडतान तो जियेलो तुमकां आभार मानता आसतना प्रत्येक तरान आज पिरजन जिल्ले जावन आसात प्रेसिडेसा आनी रियोनल डिसोजा प्रेसिडेसा तिच्या कॅन्सर पिडे जावन ती गूण जावन ते आसा तिच्या खातीर मागा आनी रियोनल डिसोजा ताकाय बरी भलायकी आनी उलोवचे वर्त्या पुरवेचे देणे आनी बरी गिन्यान आनी सणवाय मेळचे खातीर आमी मागता आसतना एडम ताचो बर्थडे आज जावन आसा तो तुमकां पळोवंक मेळना कित्याक की म्हळ्यार तो ताच्या मम्मीक बरें एक्सरसायज दिता भायर भितर धांवनूच आसता तो इज एवर एक्टीव त्या देखून एडम मम्मी तुज्या भुरग्याक आमी पोवा पुरबायचे जल्म दिवस मागता हॅपी बर्थडे म्हणटा आनी देव ताचेर विश्णार आशिर्वाद वचून दी ताका देवाच्या वर्त्या मोगान चड आनी चड मापान भरून दी एक्टीव आसलो देवाच्या जिवाळपणान सदांच एक्टीव जावन तो उरो दी म्हणून हांव मागता आसतना मम्मी येवना मेरी लोबो मेरी लोबो आयल्या ओके ग्रँड मदर तुकाय आमी आभार मानता हांव देव बरें करूं म्हणटा नातवाक बऱ्या तरान वर्त्या आत्मिकतेन तूं वाडोवन आसाय तुज्या मम्मी सांगता देव बरें करूं जल्म दिवसे उल्हास एडम तुका तशेंच प्रेसिबाई आनी रेनल डिसोजा सोनिया चिदू तांणी मुखार येवचें आनी ही मानाची वात स्विकार करची मुगे छनो आभार हांव मानता आनी तुमचो उपकार आटयता कित्याक फाटल्या 3 वर्सां जावन पाद्रीपेचे देवस्थान वांगा नमेरता आसतना जायती सहाय तुमी आमकां दिल्या तुमचो मोग व्हरतो तुमी दाखयला मात न्ही हर एका वेळा कितें हांव सांगता त्या प्रमाणे तुमी स्पंदन केला तो तुमचो मोग
आणि तो मोग न्ही जाके बगला म्हाका एक दीस सयत कांय इनसेक्युरिटी हांगा भोगोवना कित्याक तुमी आसतना म्हाका इनसेक्युरिटी कांयच ना तुमी तें सगळें चलोवन व्हरतलो म्हळ्यार बरो असो म्हाका आसलो त्या प्रमाणे तुमी चलोवन व्हरला पाद्रेबयची मिसां जावं दी पाद्रेबय देवासां जावं दी परबेक जायतो आदार मोठो आदार तुमी आमकां दिला त्या देखून तुमी पाद्रेबयच्या नव्यानांत आनी पाद्रेबयच्या देवस्पणांत म्हाका भोव वापर तर आदार दिल्याक तुमकां हांव आभार मानतां देव बरें करूं म्हणटा ताची वर्ती आशिर्वाद तुमचे तो सदांच वता आनी तुमचो उडास म्हाका केदाळ आसा त्या देखून हांवें म्हणलें आसा पयसल्या गांवाक वचोंक म्हाका मन आसलें जाल्यार म्हज्या लोकांक चड वेळ वचूंक नजो म्हणल्या खातीर म्हजी वर्गावण लागीं जाल्या DRC पडटा आयिल्लो DRC जावन DMRCक आतां DMRC जावन पाटी DRC पडटा केरळाक हांव वेतालो 3 वर्सां म्हजी सेवा थंय दितालो आनी थंय परत संपूर्ण तरा रेतेरींत आसतना तुमच्या खातीर मागोवंक देवान धाडला म्हूण दिसता कित्याक परत तेच आत्मीक तयाराय आनी आत्मीक तरान देवा सांगात एक जावच्याक त्या देखून प्रत्येक तरान तुमच्या खातीर हांव मागतालो आनी देव वर्त्या तरान आमकां सांबाळिल्ली कसली गरज आसा म्हाका न्हू फोन करा तुमच्या गरजांक पावता पात्राप थंय आसा कसो पावता तें हांव पावता तुमकां तें नाका तुमी गरज आसा जाल्यार म्हाका सांगा आनी हांव पावतालो खंयच्या वेळा जाय जाल्यार आसतालो पूण हांव टायम दितालो त्या वेळार तुमकां हांव टायम दिवच्या तयार आसा आज प्रत्येक तर आमी आभार मानता आमच्या कॉयराक कॉयर सिप्रियान अंकल आसा तशेंच कॉयर मेंबर्स आसात बोवापुरबाय तरान आनी त्या कॉयर मेंबरान एकलेन आमकां जायतो मोठो आदार दिला केन्नाय कितेंय उणें आसल्यार सांगा फादर हांव आसा म्हणल्यार त्या प्रमाणे मिडिया जावं दी आमचे कॅलेंडरां जावं दी आमचे पाद्रीपेचे नव्यानाचे बूक जावं दी कितेंय करता आसतना तिचो आदार मोठो जावन आसा नांव तिचें आमकां सांगूं नजो म्हूण सांगलां त्या देखून हांव नांव सांगना तिका आमी मोठा आदार दिल्ल्याक देवाचो उपकार बावडटा त्याच प्रमाणे डिवायन वर्ड तुमी आमकां साकार दिला आनी तुमचो साकार वर्त जावन आसा डिफरंट येवन दुसरे चेरके भुरगे येवन तुमी आमचें प्रसारण केलां आनी त्या खातीर पाद्रीपेच्या वर्त्या तरान तुमी आमकां आदार दिल्याक जस्वीन तशेंच स्टीवन मेंडीस आनी तुमकां आमी आभार जावन आसा डिवायन मर्सी कोर कमिटी तुमी वर्तो साकार ह्या पाद्रीपे दिला तांकां डिफरन्स ना तांकां सगळें देवस्पण सगळें तांचेंच आंतोनी जावं दी पाद्रीप्यो जावं दी दैविकाकूच जावं दी कापुजिनाच्या घरांत कसलींय कामां आसूं दी ती सगळीं तांची म्हणल्या बरी ताणें घेतल्या मोठो सहकार दिला त्या देखून तांकांय हांव वर्त्या तरान देव बरें करूं म्हणटा तुमचो उपकार बावडटा आसतना मोगाचें न्हू काळजांत आसूं एक ल्हानशें मागणें म्हज्या खातीर कित्याक सेवा दिता आसतना जायती मिना सकत जायती एनर्जी जाय बरी भलायके खातीर मागा आनी बरी भलायकी देवान दिल्या पाद्रीपेकान सांगलें केदाळा म्हणसो जाय केदाळा म्हणसो दवर केदाळा तुका हांव नाका म्हण न्ही केदाळा खंय धाडूंक जाय थंय म्हाका धाड बरेंच जाग्यार धाडला म्हणयात कित्याक म्हळ्यार म्हाका DRC केदाळा लागशिल्लें आसलें हांव केदाळे सांगतालो पाद्रा कडेन म्हाका DRC वचूंक सोडल्यार बरें आसलें म्हण आनी तेंच आसलें मेळ्ळां तुमच्या खातीर मागतालो येतालो त्या दाळे येता तुमकां मेळटालो आनी गरज पडली आमच्या देवस्थांवाक कसली गरज पडली जाल्यार हांव सदांच तयार आसा आनी आसतालो हांगा म्हज्या जाग्यार येताले फादर नोएल अल्मेडा ते जायते हांगा आमच्या प्रेसांत आसले मागीर जायते वर्सां एक 10 वर्सां कुवेटांत आसले आतां बेंगलोर आमच्या फिजी फ्रांसिस्कन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पिरिच्युअलिटी इन इंडिया थंय आसात ते म्हजो जागो घेताले तिनी देवास्पण तांच्या अंडर वेताली आनी भरपूर तरान देवाची सेवा करूंक ते येतात आनी ती करतले त्या देखून देवाचो उपकार आमी मागता आसतना तांचे खातीर आमी मागया भोव मोगाची सेवा ते दिवंक तांकां जाय जाली कृपा बळ भलायकी तो देव दिवं दी आज पाद्रीपेचे नव्यान हांवें हांगा संभ्रामचे लास्ट जावन आसा पूण पाद्रीपेचे भक्तीपण म्हजें सांगता हांव घेवन वेतालो तुमी तें भक्तीपण सदांच सांबाळात उबे रावया सर्वेस्परच्या वर्त्या आदारान जियोव सदांच वर्त्या तरान सम्याक आभार मानव वचन यादगीच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार सम्याचे नवे आमचो आदार सम्या दयान आयक आमचे मागणे आमची भक्तीची पावून दी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो
तुमचे सवे आसो सर्वेस्वर आमच्या मंगळा बापा आमचे तुवें संपाद पियोच्या विनवणे वतल्या सर करपे देण्यापासून आमी तुका आर्गां दिता सर वस्तू तुजे तो उपजत आनी मनशां दोस करतात त्या वेळा आमी मागता हांगा सडलेल्या उण्याचे तुझे आशीर्वाद घाल हे उणे स्वीकार करता आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी गटाय आनी पश्चाण मेळूं हे स्वीकार केले आमच्या जिवनली सर पिढ्या शिरा गुण जावं हे मागणे आमी तीर बावरतान संपाद रिपेच्या विनवणे मागता ख्रिस्त आमच्या सम्यावर वे उपकार हांव आटयता आमच्या फ्रात भावांचो प्रत्येक तरान सुपिरियर तांणी आमकां आदार दिल्लो आसा पाद्रीपेचे नव्यान करूं आनी हेर रियासाक भावांनी जायतो मोठो आदार आमकां दिला त्या खातीर तांचो उपकार भावून देवाचे वर्ती आशिर्वादां तांचे वयर मागता Padre Pio, भगवंत सुचे कुर्वेने वार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.